गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनाचेर तुमकां परत एकदा येवकार. आतां नदर मारूया फुडल्या खबरांचेर. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान लोकांक आपले प्रश्न तांच्या मेरेन पावोवचे अशी मागणी केल्या. लोकांचे प्रश्न विधानसभेन मांडपाची इत्सा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान व्यक्त केल्या. गोंयांत चलिल्ल्या बेकायदेशीर वेव्हारांच्यो वीज, भलायकी आनी हेर विशय सुटावे करपा खातीर लोकांनी आपल्यो कागाळी आरजीच्या ईमेल आयडीचेर धाडच्यो अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर हांणी आवाहन केलां. आमच्या प्रश्नांक सरकारान जापो दिवच्योच पडटल्यो अशें विरेश सांगता. गोंयच्या हिताचे प्रश्न मांडपी पक्षाक विधानसभेन आमी तेंको दितले अशेंय विरेश सांगता. आनी येता त्या विधानसभेन येता जे आमचे मॉन्सून सेशन जेन्ना येतले तेन्ना गोंयकारांचे डिफरंट विशय जे आसा जे इतली वर्सां जाली सारकी दाखोवंक ना जावं एसेंब्लीन फकाणां केल्ली वयता सारके तेजो प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय. एसेंब्लीन जे खरे भशेन मांडपाक जाय, ऑपोजिशनान जे भशेन मांडपाक जाय ते मांडूंक ना. जर गोंयकारांक कितें सांगपाक जाय हे विशय आयडियाज जावं सजेशन्स कितें आसा ते घेवपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी सांत आंद्रे जे विशय आसा ते घेवपाक लागून आमी एक आमची ईमेल एड्रेस आउट करतले. mla.sanandre.gvs@gov.in. परत रिपीट करता, mla.sandre.gvs@gov.in. ह्या ईमेल एड्रेसाचेर तुमचे सजेशन्स, तुमचे आयडियाज, तुमचे विजन्स गोंयकारांक कितें हिता खातीर राखपाक लागून जाय ते तुमी मुद्दमून धाडचे आनी तेजी आमी रिव्ह्यू घेतले.